चित्र ही कोंकणी बायलांचं साहित्य मेन राखी तेजेर हें रस्ता नाट्य दवरता कारण आमकां दिसता सगळे पक्ष भारतांतले आसात ते सगळे बाकीचे विशय हाताळटात सोडून आमचे बायलांचे राजकारणाचो सहभाग म्हण आमकां ही मॅसेज लोकां मेरेन पावोवपाक जाय. भ्रष्टाचार विकास हे मुद्दे सदांच सगळ्या राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यान आनी उलोवपान येताच पूण बायलांचो जो सहभाग आसा राजकारणात आनी समानते बद्दल जे आमी उलयता ते फक्त पुस्तकांतूच आसा आनी आमकां अशें दिसता की त्या पुस्तकांतल्यान खऱ्या आमच्या आयुश्यान घडचें म्हणून हो आमचो ल्हानसो यत्न. देश सुपर पावर जातलो जाल्यार सगळ्यांचो सगळ्या मळार आस्पाव आसूंकूच जाय. हाचे फुडें फक्त पंचायत आनी नगरपालिका न्हय तर लोकसभा आनी विधानसभेत सुद्दां आमकां योग्य प्रतिनिधित्व जायच. ये यात्री ये यार नाटक पळयात ये यात्री ये यार नाटक पळयात काका यो रे नाटक पळय मावशी नाटक पळयात नाटक पळयात काका यो रे नाटक पळय रे मावशी यो गे नाटक पळय गे ये यात्री ये यार नाटक पळयात अंकल यो रे नाटक पळय रे नाटक पळय गे आमचे तुमचे नाटक पळय गे ये यात्री ये यार नाटक पळयात नाटक पळयात नाटक पळयात आमचे तुमचे नाटक पळयात ये यात्री ये यार नाटक पळयात नाटक पळयात नाटक पळयात भले 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 निवडणुका वारे सरसरता राजकीय शिकमोह रंगरंगता निवडणुका वारे सरसरता राजकीय शिकमोह रंगरंगता ओ भले 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 ये गीता ते गीता माता माता सत्तेरे तस्काना के सुकटा ये गीता ते गीता माता माता सत्तेरे तस्काना के सुकटा ओ भले 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 हाका बोटा ताका बोटा दाखयता थंय डस्टबिनान धूळ खाता हाका बोटा ताका बोटा दाखयता थंय डस्टबिनान धूळ खाता ओ भले 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 भ्रष्टाचार विकासाची नाचय भूता जाहीरनाम्या शेणल्या समानता भ्रष्टाचार विकासाची नाचय भूता जाहीरनाम्या शेणल्या समानता ओ भले 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 आप्पा यान कितें कळ्ळें वेंचणुको प्रचार तुमी खंयच्या पक्षाची बी काय कितें आम आदमी आपले आम औरत पार्टी दिसता. हय हय आम औरत पार्टी म्हळ्यारच आम बायलांची पार्टी. ना 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 ते आ काडपाचे आणि जा घालपाचे म्हळ्यार जाम बायलांची पार्टी. कितें जाम बायलांची पार्टी हय कशी तशी जाली गो तुमी जाम सांगता आयज पयली आयज वेगळी तुमी आयकाली विचार करतेली. भारताच्या माझ्या सुजाण नागरिकांनो हय साहेबा भावानो आणि बहिणीनो हय साहेबा भारत स्वतंत्र दान वर्षा कितली झाली सांग साहेबा 10 ना साहेबा 20 ना साहेबा 30 ना साहेबा 40 ना साहेबा 50 ना साहेबा 60 हय साहेबा 60 आणि 60 आणि आम्ही कळत बसल्यात वाट आयज मेळटले फाल्यां मेळटले मेळोन मेळोना आयज मेळटले फाल्यां मेळटले मेळोन मेळोना आंदोलना केली भासाभास केली चाय पे चर्चा केली पूण आयज मेळटले फाल्यां मेळटले मेळोन मेळोना आयज मेळटले फाल्यां मेळटले मेळोन मेळोना बरे भशेन सांगलें आड्डून सांगलें रस्त्यार येवन सांगले पूण आयज मेळटले फाल्यां मेळटले मेळोन मेळोना आयज मेळटले फाल्यां मेळटले मेळोन मेळोना अशें कितें तरी जाय तर तुमकां नाही झाल्यार सगळ्या पक्षांची तुमचेर कृपा. कसल्यो कसल्यो येवजण्यो कितें ती लाज नाका लाज नाका आनी तुमची भिकूय नाका. धनाची लक्ष्मी दिवची काय गिन्यानाची सरस्वती हे थारावपाचो अधिकार आमकां जाय. आमकां आमचो हक्क जाय. हे कितें कसलो हक्क राजकीय हक्क राजकारणात बायलांची सुवात
आमचो विचार, आमची मतं आणि आमचा सहभाग. आब्बा ही आनी कसली नविदाद. राज्यघटनेन हे हक्क तुमकां दिवनात. तुमकां सगळ्यांक मतदानाचो हक्क ना. आसा तुमकां वेंचणुकेक उबे रावपाचो हक्क ना. आसा मागीर आनी कसलो हक्क जाय तर तुमकां. काय जाल्यार तुमकां बायलांक राजकारण कळत. आमकां कोणें सांगला ते राजकारण. ए मावशे ओ भाऊ तुमचे ते आउटडेटेड विचार घाला तुमचं बॉल सांग. हय आणि परत परत म्हणू नका. तुमकां कितें कळटा. तुमकां कितें कळटा, बायलांक कितें कळटा, ए भाऊ मावशे काकी मामा राजकारणी बायलांची कर्तुबा रजिया सुलतान, राणी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, मृणाल गोरे मेरेन धरिल्ली ते आयच्यो युकेचो अध्यक्ष सोनिया गांधी, विरोधी पक्षाची नेता सुषमा स्वराज, मार्क्सवादी वृंदा कराड, काश्मीरातली मेहबूबा मुफ्ती, ममता, मायावती. ते एलिना बाय मेरेन चालूच आसा. बायलांच्या कुवतीचेर तुम्ही दुबाव घेनाकात आणि परत परत म्हणू नका. तुमकां कितें कळटा. तुमकां कितें कळटा, बायलांक कितें कळटा, तुमकां कितें कळटा, बायलांक कितें कळटा. जेन्ना जेन्ना बायलांनी पावल फुडें घाला तेन्ना तेन्ना तुमच्या सारख्या कुसक्या विचारांनी तिची वाट अडवपाचो यत्न केला. ना जाल्यार याद करात पयलेच फावटी एका बायलेक शाळेत वचपाक पांय उडबारले तेन्ना तिका कितें कितें आयकुचें पडलें तें. बाय हें आनी कितें. चलयांक म्हणनी शाळा, चलयांक वृद्धाप्य लागताले. हय हांवें आयकलां चलयो शिकल्यार भोगय बेगीन मरता. आवय बापूय खंय नरकान वता. 12 वर्साची घोडी ही लग्नाचें वय हें आनी शाळेन वता खंय शाळेन. पळयलें अशेंच पयलेच पावटी हस्तुरेन दोन जावपाचें स्वप्न पळयलें. तेन्ना तिका कितें कितें आयकुचें पडलें. आगो आयकलां तो गोपाळ ना गोपाळ, तो पिसो जाला पिसो. होय हांवें आयकलां बायलेक खंय दोतोर म्हणून फुडला दोतोर. तेय बी साता समुद्रा पळसोडी धाडून. पाप लागतले का पाप. पूण आमचो भाऊ मावशी म्हळ्यार खंयच आसात आनी म्हणटात कितें. तुमकां कितें कळटा. तुमकां कितें कळटा, बायलांक कितें कळटा, तुमकां कितें कळटा, बायलांक कितें कळटा. भले 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 भले. अरे भाऊ बाय मोठा कळ बेकार. ऑफिसात आणि न्यायालयात आणि मावशी देशाच्या अर्थकारणात बेस्तीचे कितले बळ योद्धा. ओ भले 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 भले. आगो माझ्या बायलांक लागता शेतान. वय चोय चोलयता केशी विमान. मेलाची शाळेत जायत्या वेळार. चलवी माझी मोलाक चुयलो पिठान. ओ भले 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 भले. तरी भाऊ माशेन आमची कितें म्हणटा. तुमकां कितें कळटा. तुमकां कितें कळटा, बायलांक कितें कळटा. तुमकां कितें कळटा, बायलांक कितें कळटा. पटलें. दादा, मामा, अंकल गेले ते दीस. आज चलयो चल्याच्या खांद्याक खांदो लावन जर म्हळ्यार आपल्या बळान मुखार करतात. हेर म्हळ्यार हिकमतीन वावरपी तुम्ही बायलां. जाल्यार तुमकां राजकारणान येवपाक रिजर्वेशनाचे कुबडे दिवप जाय. तुमकां रिजर्वेशन जाय मगो, समानताय जाय मगो. मागीर Equal कित्याक treatment. मागतात, मागीर कित्याक मागतात रिजर्वेशन, स्पेशल ट्रीटमेंट. मुद्द्याचें उलयलें तूं. चलात गो फिरयात काळाचें चक्र परतें. शबाय शबाय. शबाय शबाय. वेंचणुकेची बावली नाच नाच नाचले. वेंचणुकेची बावली नाच नाच नाचले. वेंचणुकेची बावली नाच नाच नाचली. वेंचणुकेची बावली नाच नाच नाचले. शबय शबय. आकाशवाणी गोंय अवघे गोंय तुमकां कोंकणींतल्यान खबरो दिता. स्वतंत्र भारताच्यो पयल्योच निवडणुको जाल्या. देशांतल्या वट्ट 499 उमेदवार भितर 22 बायलो निवडून आयल्यात. म्हणल्यार आख्ख्या भारतांतल्यान सुमार 4.5% बायलो लोकसभेंत पावल्यात. इतल्यान ह्यो बातम्यो सुटल्यो. देव बरें करूं. आणि अशे तरेन दुसरी निवडणूक जाली. आणि वेंचणुकेचो निकाल कितें. बायलांचें प्रतिनिधित्व फक्त 5%
गोंयकार आमकां हुशार समजतात, फुडारिल्ले समजतात. आणि विधानसभेत 1-2 बायलांकूच निवडून हाडटात. ही कसली लोकशाय? आमच्या ह्या देशाची राज्यघटना बरयतना मालगड्यांनी समाजातल्या सगळ्या थरांतल्या लोकांचो आस्पाव जातलो हाची जतनाय घेतली. मायनॉरिटीतल्या मायनॉरिटी म्हळ्यार एंग्लो इंडियन हांचे सुद्दां जर योग्य प्रतिनिधित्व जायना जाल्यार राष्ट्रपती 2 वांगड्यांक नेमूं येता हाची तजवीज केली. आणि आमकां मात थोडये शिक्षणात बदल करतलो अशें तांकां दिशिल्लें, पूण तोय ना. शिक्षणान आमकां डिग्री मेळटा, शिक्षणान आमकां नोकरी मेळटा, शिक्षणान आमकां दुडू मेळटा. पूण शिक्षणान जागृताय जायना, शिक्षणान मानसिकता बदलना, शिक्षणान बुरसट विचार दिसना. आणि मागीर भाऊ माशें म्हणटा कितें? तुमकां कितें कळटा? तुमकां कितें कळटा? बायलांक कितें कळटा? तुमकां कितें कळटा? बायलांक कितें असं कळटा? असो परत परत तशें म्हणटा काय लज करनाका. लाज करूं नाका कितें? कितें उलयता रे? आमचो देश हांगा सुपर पावर जावपाचें स्वप्न बाळगता. पूण देशाच्या अर्ध्या घटकाक फाटीं दवरून हें कशें शक्य आसा? देशाचो विकास पूल रस्ते आनी कारखाने पळोवन वेंचनात, तर देशाचे लोक तांच्यो गरजो तांचो दर्जो तांकां मेळपी संद सुविधा हाचेर निघून आसता. आमी सगळीं ह्या स्किलीर खंय बसतात? मातशी पुराय संवसारात नदर मोडयात. राजकारणात सगळे आसपी बायलां भितर युरोपांत स्विडन, फिनलँड, युरोप नाका भारता सारके गरीब देशाचेरूच मातशी इश्ट मारात. आफ्रिकेंतलो पळयात अंगोला देश जावं मोझांबीक. जावं तांजानिया जावं दक्षिण आफ्रिका, हांगा 30 ते 35% बायलो राजकारणी आसात. तो पळय आमच्या शेजराक सुपुल्लो नेपाळ हांगा 32% बायलांचो सहभाग आसा. आणि आम्ही 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मुखार आमचो प्रचार करूंक जाय, मोर्चा करपाक जाय. हय जाणात सगळ्यांक हाजे फुडें आमकां बायलांक बायलां मदीं फूट घालप मेळचेना, बायलो हाताच्यो पावलां जावचेना, बायलो तिकेटीचेर उडे वचना, जाणात सगळ्यांक आमचे हक्क मेळ्ळे बगर होळी कशें बसचेना. हाजे मुखार No participation without representation. No participation without reservation. No participation without representation. No participation without reservation. तुमकां कितें कळटा? बायलांक कितें कळटा? तुमकां कितें कळटा?